GTDC चेअरमॅन आमची आणि म्हजी विथ ऑनरेबल CM मीटिंग आशिल्ली विथ द टूर ऑपरेटर्स. तांचे कितें प्रश्न आशिल्ले, क्वेरीज आशिल्ले, सो ते ऑनरेबल CMान सॉल्व केल्या आणि म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट वीक थंयचे आमचे जे जीप टुअर्स आसा पळय ते सुरू जातले ॲट दूधसागर. दॅट वॉज द मेन इशू वॉज बिकॉज पावसा खातीर आतां नॅचरली पयलीं न्ही एक्चुली फर्स्ट वीक ऑफ ऑक्टोबरान सुरू जाता, पूण अंदू पावस इतलो पावस अजून पासून पावस आसा अँड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज डुईंग रिपेर्स ऑफ द रोड्स अँड ऑल अँड वी हॅव टू मेंटेन आवर एरियाज, सो ताजे खातीर मातसो डिले आसा. So by when it can start? By next week we will start. If possible, if the road work gets over in the next 2-3 days, by this weekend also we will start. Okay, any as far as chairman of GFDC, any update on KGU and all? तुम्ही फाटी any trees, plants, saplings? Yes, we have already started आमचे रिज्युविनेशन, आमचे प्लांटेशन्स आसा पळय वेगळे वेगळे कडेन, काणकोण जावं, मोले जावं, आमचे वी आर गेटिंग फंड्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट आणि बिकॉज वी हॅव मेड अ कॅज्यू हेड आणि ताजे खातीर वी वॉट एवर मनी इनकम वी आर गेटींग आमची सगळी ओल्ड प्लांटेशन्स आमी रिज्युविनेट सुरू केला. अंदू टील नाव आमी 90 हेक्टर्स केल्या. Madam, what was the demand of that operator? No, they had certain questions because GTDC is running it and now we are also involved, GFDC. So they had certain queries which Honorable CM has addressed to and I think slowly as the thing there will be more clarity. फॉरेस्टाचो रिपोर्ट कितें येवपाचो उरला कितें आमकां आयकल्लें ताका लागून स्टार्ट करपाक जाय ना. रिपोर्ट न्ही, इशू वॉज बिकॉज पावस आसा न्ही, पावसा खातीर आनी आमचो तो रस्तो सामकोच पाड जाल्लो. सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हॅड डिसायडेड की यू हॅव टू मेंटेन युअर रोड्स बिकॉज एकदां तर तूं टूर्स स्टार्ट केले देन यू कांट स्टॉप देम. सो दॅट्स वाय आनी इतले दीस पावस आशिल्लो, सो वी कुडंट स्टार्ट डुईंग अप द रोड. सो आमी खूब लेबर घालून वी आर वर्कींग ओवर टायम आणि तो रस्तो सामको पाड जाला, तो एटलिस्ट ते सगळे दे आर स्मूदनिंग इट आउट. सो आनी एक 2-3 दिसांनी जातलो, इट वील बी रेडी फॉर ऑपरेशन्स म्हणटा तशें.